संतोष भरी खालसा आणि मोगा भरी एकवटान भक्ती आम्ही सर्या भितर देवाच्या मंदिरान कैसर दोगवाते मोजे नावी संगी मेळटात थंयसर हांव आसा सदा तांचे मोदेगार जेजूचे उतार आमकां प्रेरण दितले ताच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे असो. मोगाचेनो एक कुटुंब जावन आमच्या सुमयेच्या जेवणान वांटेली जावंक सांगाता मेळ्ळ्या. आयची देवस्तुती देव आमकां उदारपणाक प्रतिफळ दिता म्हणलो संदेश दिता. ज्या मापान आमी दिता त्या मापान आमी घेता म्हूण जेजूनच आमकां सांगलां. देखून देवातय पेल्यातय आनी प्रत्येक जावन गरजेवंतातय आमी उदार जावया. आज ह्या साद्या काळाच्या 13व्या आयतारा आमी आमचे मंगळूर दियेसेजीन लावदातो सी वा परिसर संरक्षणे विशीं चिंता पाठोवनसो आयतार संभ्रमता. हो संवसार ही पृथ्वी आनी तांतू आसलें सगळें देवान मनशा खातीर दिलां आनी ह्या संवसारांत ताका कारभारी जावन नेमला. हो संवसार जबाबदारेन आनी जतनायेन सांबाळून मुखल्या पिळगेक जाता तितले बरे स्थितीर हस्तांतर करचो कायदो आनी जबाबदारी हर एका मनशाक आसा. हे मिसांव जारी करचे खातीर आज आमी आठवची चिंताप काडची मेटां योजना आनी आरपूंची प्रार्थना अख्ख्या मनशा कुळाक आनी प्रत्येक जावन आमकां प्रेरण जावन दी म्हूण मागया. देव आमचेर उदार जाला. आमी जायते फावटी उदार जावंक ना. देखून ह्या पवित्र मिसाचें बलिदान योग्य रितीन पेटोवच्या खातीर आमचे सुखी आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान दुसरून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच आमकां मुरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं
आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुत सोमिया काकुत Krista kagut Krista काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी आणि शक्ती त्याच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राजा सर्पोद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या इतिहास पुरता सौम्या देवा देवाची शिर्ये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुत तू बापाच्या उज्या कोसाय आमची मागणी मानून घे की त्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा तुझी भुरगीं आमकां करून उजवडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलाय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडोवंक दिवं नाका. बगार तुज्या स्वताच्या उजवडांत सदां जियेशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. एक दीस एलिशा शुनेमाक आयलो. थंय एक ग्रेस्त स्त्री जियेतली. आपणागर जेवंक तिणें ताका आग्रो केलो. ह्या उपरांत हर एक फावटी तो ते वाटेन वेताना थंय जेवंक रावतलो. तिणें आपल्या घोवाक म्हळें, आमचे वाटेन केन्नाय येवन वचोन आसा तो मनीस एक भाग्यवान मनीस म्हण हांव खरेंच जाणा. देखून आमी ताचे पसत माळयेर एक कूड तयार करुया आनी तातूंत एक खाट, एक मेज, एक कदेल आनी एक दिवो दवरुया. तो आमगेर येता तेन्ना ताणें थंय रावयेत. एक दीस तो थंय आयलो आनी वयल्या कुडान न्हिदोंक गेलो. एलिशान फुडें उलोवन विचारलें, तिचे पसत कितें करुयेत? गेहाजीन जाप दिली, तिका कोणूच पूत ना आनी तिचो पती म्हातारो जाला. एलिशान म्हळें, तिका आपय.
ताणें तिका आपयली आनी ती येवन दारा कडेन उबी रावली. एलिशान तिका बसयलें. फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार तूं एका पुता वेंगेन धरतली. तिणें जाप दिली, ना म्हज्या धन्या, तूं एक देवाचो मनीस, तुज्या साकरणेक फसयनाका. देवाचें उतार हें. तुझी दया सर्वेस्पुरा सदांकाळ गायनानी वाकणतलो. तुझी दया सर्वेस परा सदांकाळ गायनानी वाकणतलो. तुझी दया सर्वेस्पुरा सदांकाळ वाकणतलो. संततीच्या संतती तुझी विश्वासी पण परगतलो. तुझं मुख ससना बळता तसं तीर केला म्हूण हांव बाण जाणा. तुझ्या विश्वासी पोना बुन्याद सर्गा तुवें घालतलाय. तुझी दया सर्वेस परा सदांकाळ गायनानी वाकणतलो. Usawa boboman unbogasli per Zacharis bagi. Tuja mukamola so swaranti salta service pura. Sadas tuja navatai ti anand bhokta. Tuja nitivan swastili तांची सुबांपो. तुझी दया सर्वेस परा सदांकाळ गायनानी वाकणतलो. तुमची वडवीक तुमची बाळ. तुझेच दयेन उखल धरता आमच्या सैतांची कोण. खरेच सर्वेस्पोर आमच्या रक्षणाची डाळ. इस्रायला सुपवित देव करूस आमचो राजा. तुझी दया सर्वेस परा सदांकाळ गायनानी वाकणतलो. तुझी दया सर्वेस परा सदांकाळ गायनानी वाकणतलो. सा पावलोन रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, क्रिस्त जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें. तवळ ताच्या मरणांत एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें. हें तुमी नेनात. तशें आसता बापाचे महिमे बरीत सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवान उठयलो. तेच परी आमी नव्या जिवितान चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मार्फत आमकां क्रिस्ता सवें निकेपिल्ल्यान आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यान. आमी क्रिस्ता सांगाता मेल्या जाल्यार तशेंच क्रिस्ता सवें जियेवंकूय पावतले हांव म्हूण आमी सतमणटा. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवन जाला, तो परत्यान मरना म्हूण आमी जाणाव. मरणाक ताचे वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचेर पातकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच पावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासत जियेता. तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया. देवाचें उतार हें. ओडुपकार उबी रावया.
Alleluia, 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 Alleluia. वेसून काढलेली परसा तुम्ही रायाळ यासा वर्ग एक पवित्र राष्ट्र काळोखातून आपल्या विचित्र उसवाडा तुमका आपयलेल्या देवाची उत्तम कृत्या तुम्ही गासया. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमच्याही सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या 12 जाणांक म्हणालो, म्हजे वर्ण चड आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो शिस जावंक योग्य न्हय. म्हजे वर्ण चड आपल्या पुताचो वा दुवेचो मोग करता तो म्हजो शिस जावंक योग्य न्हय. आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी चलना तो म्हजो शिस जावंक योग्य न्हय. आपलो जीव वांसूंक सोदता तो आपलो जीव ओगडायता आनी म्हजे पासत आपलो जीव वगडायता तो आपलो जीव वाटयता. तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता आनी म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता. प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता ताका प्रवादीचो प्रतिफळ मेळटलो आनी नितीवंतांक तो नितीवंत देखून स्वागत दिता ताका नितीवंतांचो प्रतिफळ मेळटलो. आनी जो कोण म्हज्या अती ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो फाटलावदार देखून एक कोप शेळें उदक लेगून दिता सतच हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका चुकाचो ना. देवाचे उतार हे वगणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पवित्र सभेची चारित्र्याचेर एक दिश्ट घाली तर थंयसर साबार सांत ह्या सांतीन्यो देवतय आनी पेल्यातय उदार जाल्ली घडीत आमकां दिसून येता. धाकल्याक मादर तेरेजा जावंक पुरो, सान लॉरेन्स जावंक पुरो, सांत आंतोनी जावंक पुरो, सान फ्रांसीस आसिसी उदारपणाक नाबाडलेले व्यक्ती. ते उदार जातात मात्र न्ही, देवा खातीर आपलो जीवसू त्याग करूंकी ते तयार आसात. देवाक तशें पेल्याक मांडवोची ते जिणे जियेतात अशें देवा मुखार ते वर्ते जातात. केवळ तांकां मात्र न्ही, आमकां हर एकल्याकी साध्य आसा आनी आमी तशेंच तांचे बरी देवातय आनी पेल्यातय उदार जावंक आयची देवस्तुती आमकां आपण दिता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी एक घडीत आयकलें, भोव सोबीत एक घडीत एलिया प्रवादी विशीं. हो प्रवादी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक येवच्या 800 वर्सां पयलीं आसलो. साबार आजापां केल्लो तो एक प्रवादी. देवाचें उतर घेवन दुसऱ्या गांवांक तो गेल्ल्या संदर्भार एक फावटी तो शोणे म्हणल्या एका गांवांक वेता. आयच्या वाचपांत पयल्या वाचपांत आमी तेंच आयकलें. हो प्रवादी तेणेच्या पाशा जावचे येवचे पळयली एक स्त्री त्या प्रवादीक आपणाच्या घरा आपण व्हरता. त्या स्त्रियेक कळटा की हो एक देवाचो मनीस, हो एक भाग्यवतो मनीस म्हणून त्या स्त्रियेक कळटा. देखून ती स्त्री त्या प्रवादीक आपणाच्या घरा आपण व्हरता आनी थंयसर ताका बरी वेवस्था करता, जेवण दिता आनी घराच्या वयर एक रूम दिता, मेज कदेल कितें जाय पुरो तें सकड ती कर दिता म्हणल्यार हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. आनी एलिया प्रवादी ह्या स्त्रियेचें उदारपण पळयता
आनी तो तिचे कश्ट समजता कित्याक तिका भुरगीं नातल्ले. देखून येलिया प्रवादी तिका एका चरक्या भुरग्याक बसयता. आपणाच्या प्रवाद्या उदास जाल्ल्या त्या स्त्रियेक देव एका चरक्या भुरग्याक फावो करता म्हणल्यार आमी मुखल्या दिसांनी आमकां मुखल्या वाचपांत आमकां कळटा. देव आपणाच्या प्रवादेक उदास जाल्ल्या ते देव उदास जाता आनी त्या स्त्रियेक एका चरक्या भुरग्याक फावो करता. आयच्या वांजेलांत आमी असलेशे गडीत आमी आयकले. पवित्राना मुखांत्र आमी जेजूचे शिश्य जाले. हांव देखून आमी 3 रितींनी उदार जावंक आयचे पयल्या वाचाप आनी आयचो वांजेल तशेंच दुसऱ्या वाचाप आमकां आपण दिता. पयल्यान आमी देवाचो मोग करून आमी उदार जावंक जाय खंय. दुसऱ्यान त्याग करून आमी पेले ते उदार जावंक जाय खंय. आनी तिसऱ्यान आमकां दिली जबाबदारी पाळून आमी पेल्या ते उदार जावंक आयचो वांजेल आमकां आपण दिता. अशें केल्ले वरवीं देव आमचे ते मेस्वता आनी आमी देवाची मोगाळ भुरगीं जावंक आमकां साध्य जाता म्हणले संदेश आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां दिता. तर देवाचो मोग करून आमी उदार जावचें म्हळ्यार कशें. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमकां कळीत आसा आमचें कुटुंबां ल्हान. ह्या दिसांनी आमच्या कुटुंबांत एक या दोगां भुरगीं मात्र. आनी भुरग्यांचो आनी आवय बापेचो विशेश मोग आमकां. आमच्या कुटुंबांत एक दोग भुरगीं त्या भुरग्यांचो आमी विशेश रितीन मोग करता. आनी तशेंच भुरग्यांक आवय बापेचेर विशेश मोग. त्या देखून आमी भुरगीं इसरल्या पुरा दिता. जे कितें ते भुरगीं इसरतात ते आमी दिता. तांकां पयशे इसरतना पयशे दिता, खाण इसरतना खाण दिता, मोबायल इसरल्या वेळार मोबायलय खाण दिता. सांगात आसा आमकां तशेंच घरांत टीव्हीक मोबायलाक मस्त वेळ आसा, पूण आमकां मागण्यांक वेळ आसना. त्या देखून हांगासर मागण्यांक थोडो वेळ आमी त्याग करूंक जाय, उदार घेवंक जाय म्हणून जेजू आमकां उलो दिता. तेंच्या वांजेलांत आमी आयकलें, जो कोण म्हजे दिसड आपल्या आवयचो बापयचो भुरग्यांचो मोग करता तो म्हजो शिश्य जावंक योग्य न्ही. देखून आमी जेजूचे खरे शिश्य जावंक जाय तर, पाटलावदार जावंक जाय तर मागण्यांक आमी हातूं दिवचें म्हळ्यार जेजूक आमी वेळ दिवंक जाय. केवल आवय बापेक भुरग्यांक मात्र न्ही, देवाक आमी थोडो वेळ आमी दिवंक जाय. आनी अशें वेळ दिवन आमी उदार जावंक जेजू आयच्या वांजेलांत आमकां आपण दिता. दुसऱ्यान जेजू म्हणटा त्याग करा, त्याग करून म्हजे शिश्य म्हणून तुमी दाखया. मागण्या खातीर हांवें सांगलें थोडो वेळ आमी त्याग करूंक जाय. सांगात आस पेल्या खातीर, कश्टोवच्या म्हज्या शेजाऱ्या खातीर हांवें थोडो वेळ दिवंक जाय, म्हजो वेळ हांवें त्याग करूंक जाय. त्या देखून जेजू आयच्या वाजेलांत म्हणटा जीव होगडावची गरज पडल्यार जीव दिवकी हांवें तयार आसूंक जाय, तोळ मात्र म्हजो शिश्य जावंक तूं योग्य जाताय. थोडे पटी संदर्भ येतात. मॅक्स मिलियन कॉल्बे विशयान तुमी आयकलां जावं परो. आपल्या कैदी पैकी एकल्या खातीर तो आपणचो जीव दिवंक तो तयार जाता. तशेंच आमी आमच्या दिसच्या भाव भयणीच्या गरजां खातीर जीव दिवंक गरज पडल्यार जीव दिवंक आमी तयार आसूंक जाय. तोळ आमी देवाची भुरगीं जावंक आनी जेजूचे शिश्य जावंक आमकां साध्य आसा. आनी तिसऱ्यान म्हळें जबाबदारी सांबाळन आमी उदार जावंक जेजू आयच्या वांजेलांत आमकां आपण दिता. एकामेका वांटून घेवन म्हज्या कुटुंबाची जबाबदारी बरी करून सांबाळन. म्हज्या कुटुंबांत आसलें काम म्हणलें एक जबाबदारी, पिडा म्हणलें एक जबाबदारी जावं पुरो, कश्ट म्हणलें एक जबाबदारी जावं पुरो, निरासपण म्हणलें जबाबदारी जावं पुरो. हे सगळ्या मोगान स्विकार करूंक जेजू म्हाका उलो दिता. तशेंच वडिलांक मान दिवन जेजून सांगलां, जो कोण प्रावादीक मान दिता तो म्हाकाच मान दिता. जो कोण एका भुरग्याक या एका व्यक्तीक उदक दिता तो म्हाकाच दिल्लें बरें. आमी आमकां दिल्ली जालांची जबाबदारी पेल्याच्या गरजान पावचें, पेल्याच्या कश्टांत कुमोग करची आनी एकल्याक गरजेक पावचें, ही सगळी आमकां दिली जबाबदारी.
ती सकट जबाबदारी आमी करूंक जाय. त्या जबाबदारी खातीर आमी वेळ दवरूंक जाय आनी अशें उदार जावंक जेजू आमकां आपण दिता. आनी मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज येदोळूस आमी प्रस्तावनांत आयकल्या प्रकार आज आमी लावदोसी आयतार आचरण करता. म्हळ्यार परिसर राखचें आमच्या हर एकल्याचें काम. पापा फ्रांसीस म्हणटा आमी 3 रितीच्या पातकांत सांपडल्या खंय. 3 रितीची पातकां आमी आदारता खंय. एक देवा विरोध आमी पातक करता. दुसरें मनशा विरोध आमी पातक करता. तिसरें परिसर विरोध प्रकृती विरोध आमी पातक करता. देवा विरोध पातक म्हळ्यार मागणें करिनासतना रावचें. मनशा विरोध पातक म्हळ्यार आनी एकल्या विशयांत पाड उलोवचें, ताच्या विशयांत खोबऱ्यो करच्यो. पूण परिसरा विशयांत आमी पाताक आदारता म्हणटा पाप साहेब. कशें? पयले सुवातेर रूख आसले कातरता, नवे रूख आमी लायना. बोर कोंडून भुमी खणटा आनी भुमयेक आमी कश्ट दिता. तशें म्हळ्यार पाप साहेब त्या पत्रांत म्हणटा आनी एक 25 वर्सां उपरांत आमच्या भुरग्यांक उदक आसचें ना खंय. 40 वर्सां उपरांत आमच्या भुरग्यांक उदक आसचें ना म्हणून त्या लावदोसी पात्रांत आसा. तशेंच आमच्या घरांत सदां आसचें उदक आमी जायते विबाडटा, जागृतकाय करिना. प्रकृती विरोध पाप म्हळ्यार तेंच. आमकां करंट सदांचें जाला. थोडे पटी दिसा की आमच्या घरांनी लायट ऑनूच आसतात, ताची आमकां फिकीर ना. जावंक पुरो आमकां करंटाक बिल्ल ना, पयशे आसात म्हूण आमी चिंता, पूण आमी ते विबाडच्याक आमी लेख दिवंक आसा. जायते पटी आमी खाण मस्त पाड करता. हांवें तुमकां व्हडले घडये सांगले साबाराक जेवण ना. आमकां 3 पटी जेवंक बरें आसा, पूण थोडे मिसावा गांवांत गेल्यार 2 पटीचें जेवण तांकां मेळना. 1 पटीचे बारीक कश्टान मेळचे कितले लोक आसात. पूण आमकां जायते जेवण आसा, जायते पटी आमी गरजेचे मातणे मस्त खाण आमी पाड करता. अशें प्रकृती विरोध आमी मोस करता. मातणे मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमच्या गाद्यांक जावं पुरो, आमच्या माडा मुळा जावं पुरो, आमी बोळादीक ईट घालता काले सल्फेट आनी पुरा. ते काले करता आमच्या मातयेचो सत्व पुरा काडून उडयता. तशें म्हळ्यार आनी एक थोड्या वर्सां उपरांत आमच्या भुरग्यांक एक बरी एक फाटयल माती मेळोवंक मेळची ना, पळोवंक मेळची ना. म्हळ्यार आमी तो ईट घालून मातयेचो सत्व पुरो होगडायता आनी मातयेक सत्वूत आसना. देखून मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज आमी लावदोसी आयतार आचरण करता आसतना आजच्या विशयांत थोडे नियाळ करचें भोव बरें. प्रकृती देवान आमकां दिल्लें एक विशेश देणें, ताचो मोग कसो आनी ती प्रकृती सांबाळची आमच्या हर एकल्याचो कायदो. देखून आमी जागृत रावचें. कशें आमी आमच्या भुरग्यांचो मोग करता तशेंच आमच्या भोंवरी आसलेल्या प्रकृतीचो मोग करूंक आयचे देवस्तुती आमकां आपण दिता आसतना उड्या रुपार येवच्या जेजूचो आदार आमी मागया. कित्याक ताका सकट साध्य आसा, तो सकट जाणा आसा. त्या देखून तोच ताच्या मजतीन आमी आमच्या कुटुंबाचो मोग केले बरी प्रकृतीचो मोग करूंक आनी पेले ते उदार जावंक, प्रकृती ते उदार जावंक जेजू आमकां आदार दिवन दी म्हणून आमी मागया. आमेन. सर्व आमी उबे रावन एका देवा त्या स्वभावार्थ उसारन म्हणया. सत म्हणटा देवाक, सतदार बापाक, स्वर्गाने प्रितीने चारस्तरा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या समिया जो पतात गर्भे सांभाळलो, आमकां बरे तां जल्मलो, पांच काल ताने कस सोसले, ताका कुसा जडलो, तो मेलो आनी ताका आनी पिलो, तो मेल्ल्यामध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर्पदेव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मुक्ती करून येतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एककार, पातकांचे भक्षणे, पुरीचे जिवंतपण, ससनाचे जिवीत. आमेन. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, एका मोनाचे आनी एका काळजाचे जावन ह्या पवित्र थळाक आमी आयल्या. जायती मागणी, जायते गरजो आमच्या काळजांत आसात.
ती आमी उबान सोम्याक उलो मारुया आनी जे कितें आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक गरज आसा ताचें तावन मागोवन घेवया. सर्गींच्या बापा पवी सभेच्या सर मुखेल्यांनी पृथ्वेचें पवित्रपण उखल धरूंक आनी ही पृथ्वी राखून वरच्या वावरांत सडीत काम करूंक तांकां दैवीक बळान भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर्व राजकी आनी सामाजीक फुडाऱ्यांनी पृथ्वी मनशा जिवाक कितली गरजेचें म्हणलें समजून ती राखून वरच्या वावरांत तांचो अधिकार आनी हुद्दो वावरून बरी योजना कार्यागत करूंक तांकां उर्बेवन कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व लोकांक परिसर राखून वरच्या वावरांत हाताक हात दिवन वावरूंक सहकार दी शंकर. उदक वारें माती रूख झाडां सांबाळची योजना मांडून आनी ती कार्यगत करूंक आम्हा सर्वांक जबाबदारेचे मनीस कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर्व रैतांक कृषिकांक तुज्या बेसावाणी भर. तांच्या वावराक बरो प्रतिफळ दिवन तांची कुटुंबां संतोशान जियोंक फावो कर. सांगातास पृथ्वी सांबाळून वरच्या वावरांत तांकां सुटसुटीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या समाजांत अशांती झगडी लढाई उणी जावन शांती समाधान रास करूंक आनी धर्माविरोध सलचें शोशण उणें जावन सगळीं समान म्हणलें चिंताप रास करून दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी जमो जाल्ल्या आमी समेस्तांनी हेरान तें उदार जावंक जिणेचे कश्ट कुशेन सोसूंक आनी क्रिस्ताक साक जावं तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी बरो मावून रावून आमच्या खासगी गरजां खातीर आमी मागया. आमचे कडेन साबार आनी मागूंक सांगलां त्या सर व्यक्ती पासून आमी मागया. पिडेंत कश्टांत सामस्यांत आशिल्ल्या सर व्यक्ती पासून आमी मागया. कुटुंबांत आसलेल्या प्रायस्तां पासून पिडेस्तां पासून आमी मागया. भोवकन वळ्या बापा आमी तुजी मोगाळ भुरगीं हांगासर ह्या देव तेंपलांत सांगात जमल्या. आमचे ते वतल्या स्वरूपकारा खातीर आमी तुका अर्गां दिता आसतना आज थोडीच मागणी आमी तुज्या मुखार दवरल्यांत दयेन तूं स्विकार कर. तशेंच साबार मागणी आमच्या काळजांत आसात आमच्या अत्रेक आसात तें तूं सक्कड आमकां फावो कर. हे मागणी आमी करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. आमेन. काणिकांची सोम्या तुका समर्पिता. जिणेर उपकार जावन धन्या तुका आमकांच भेटोवन दिता. आमकांच भेटोवन दिता. मुडो आनी ओवाय तुवें सामकां दिल्लो. हातां बोटां जोरो मनशा वावरान केल्लो. क्रिस्ता कुडीन तो बेगीच बदलतलो. जिणी आमची पवित करतलो. क्रिस्ता कुडीन तो बेगीच बदलतलो. जिणी आमची पवित करतलो. काणिकांची सोम्या तुका
आज समर्पिता जिणेर उपकार जावन धन्य तुका आमकांच भेटोवन दिता आमकांच भेटोवन दिता. म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पोदेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पोदेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो ती सोणी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करणो ताणें आमकां मुरेतान जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुना जिवन जावून ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गेच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायता. Povit, 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 दळबारांचो सर्वेस्पर सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. ओ सर्गी तुकाचे, ओ सर्गी तुकाचे. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्यांक धाडोवन ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कसमरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत सामात पोचे. तेच परी जेवण जातेस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्तीक कराराचे हे रगात पदकाचे बक्षना मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सगुटू परगटूया. सोम्या जेजू
तुझे मरण आम्ही समारंभा तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही प्रगटा तुझ्या येण्यात सौम्याची सूट आम्ही अत्रिता बापा जेजूच्या मरणासणी पुन्हा जीवनपण असो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत असो उडो आणि सोडवणेचे काळ तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतले आम्हा समेस्ताक पवित्र आत्मे व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुन्हा जेवणपणाचो पर्व सदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्या समेस्तां तुजे परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांगेल्या भुरग्यांची मागणी मानून घे सम्या. जें कितें तांकां गरजेचें जावन आसा तुजे खुशी प्रमाणे तांकां तें दी. खरो संतोष भोगूंक समाधानी जियोंक जाय जाल्यार सर कुरपेची देणी आम्हा सर्वां थंय वाटय. ओंकार मरे देवाचे मागीर सांगात बग्यान दंद ताणें तुका मानवाल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर आसीस सम फ्रांसीस सम पाद्र पियो सम आंतनी सम क्लारा बरोबर सजनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गाव आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वांदार आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडून दाराची आज्ञा मनान दवरून सोम्यान शिकयलेले ते मागणे सांगाता भक्तीन म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अणवरांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवास्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून दारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बोरवोशानात रेखतल्याक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकपटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काटिले
शिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळयात ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा तें. आमकां सर्वांक उदारपण आसा करूंक आपण दिलेली ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ते आमी सर्व सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. स्वादिकिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान मोच्या. रूपा तुकाच म्हाका दिताय मोजे आत्मिकान तूं जाता कुरपेची बी तूं लाभयता मोजी जिणी नंदन करता. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिकिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान मोच्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिकिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान मोच्या. सोम्या हांवें जावच्या तुजी बरी आत्मीक घटाय म्हाका तूं दी. सच्चाक मोगा बरी जिणी लाभय म्हाका आदेणी. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिकिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान मोच्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिकिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान मोच्या. प्रार्थोया.
बापा येद्या वर्त्या देणेने तुवें आमकां बोरल्याय सस्तच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळो आनी आमी तुका निरंतरी वाकानो ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आत्मो तुमचेर आपलो विस्नार आशिर्वाद घालो आमेन. वचून येत क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाची ओडकार. हो गुलाब जावन जेजू क्रिस्ता आता आणि सदां सर्वदा आता आणि सदां सर्वदा गुलाब जावन जेजू क्रिस्त मोगाच्या बाबेने बोवा पुरवायची रेतीर आसोन वेले जावन आसात मानादीक बाप हॅरी सोज आत्मीक डिरेक्टर ग्लॅडसम ह्या जागी तरबेतीगर ह्या घरांत जायत्या जाणांक ते तरबेत दिता आसतना पवित्र सक्तीन बरोवंक तांचो आदार दिवन आसात. आज आमच्या संगाता येवन भोव आपुरबायचो अमूल्य वेळ आमच्या संगाता करचून आमकां रेतेसन वेल्याक मानादी बाप रॉकी डिकोना वडील बाप सर कापुजीन फ्रादींच्या नांवी आनी तुमच्या नांवी हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. तशेंच भेटवणी केल्या मानादीक बाप रॉकी आनी तशें मानादीक बाप प्रकाश लोबो आनी तशेंच भोव आपुरबायचें गायन केल्या गायन मंडळीक आनी भाव जॉनाक तुमच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचें न्हू येवच्या शुक्राचे आराधन पिडाक गूण करचें आराधन जावन आसतलें त्या देखून आमी त्या आराधनान भागीदार जावंक आनी त्या दिसाची रेतीर चलोन व्हरचें जावन आसात मानादीक बाप चेतन लोबो आनी ह्या रेतीरीन भागीदार जावंक तुमकां आमी कापुजीन फ्राद व्हरतो स्वागत आनी येवकार मागोन आसाव. ह्या रेतीर येयात आनी भागीदार जायात. त्याच प्रमाणे आमच्या जिवनान जायतें बरेंपण भोगूंक जायतीं देवस्थानां हांगा आसात. सैदांतोचे देवस्थान मंगळारा, पाद्रीबाईचे देवस्थान बुधवारा आनी तशेंच विनवणेचे मागणे ब्रेस्तारा आनी रेतेर शुक्रारा ह्या रेतीर मंदिरांत आनी त्याच प्रमाणे आमच्या अन्न कपेलांत जायतीं देवस्थानाची कार्यां आत्मीक कार्यां जातात. तुमी भागीदार जाया आनी वर्त्या तरान देवाच्या भग्यानपणांत आमी वांटेली जावया. सांज जाणा तुजी दर्या वेळेनी दोनी रुखाच्यो सोमी देव तुका करूंक शेता पागी मनशांचो सोमिया हांव येता सोडून तुजे संगी आयकून शेता खंयच्यान भरलेली लोणी कयाती जाशिगी वावराडी शेतांत सोम्याच्या बागेंत सर्गेच्या सोमिया हांव येता सोडून तुजे संगी सोडून तुजे
आसोवे आमकां बरी आशीर्वाद दी आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन आमच्या देवा आमच्या दिसवंतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.